काँग्रेसीन भाजपाचेर सणसणीत आरोप केला। विरोधी आमदाराक हांयस दाखोवन हातासपाक म्हणत वा ताका राजकारणांतल्यान पुरायपणान सोंपोवपा खातीर भाजपान खंय 3 पॅकेजी तयार केल्यात। पयले पॅकेजीन 40 कोटींची ऑफर, जातूंत अतिरिक्त 5 कोटी वावुरप्यांक शांत करपा खातीर वेंचणुकीचो खर्च आनी खंयच्याय मंडळाचें अध्यक्षपद मेळटा। दुसरे पॅकेजीत 20 कोटी अधिक 5 कोटी वावुरप्यांक शांत करपा खातीर वेंचणुकीचो खर्च आनी मंत्रीपद मेळटा। जाल्यार तिसरे पॅकेजीन 60 कोटी घेवप आनी राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन कायमचो घरा बसप। काँग्रेसीचे आनीकय आमदार भाजपात येवपाचे आसात अशें गोंय भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार सेगीतपणान सांगत आयला। ताका लागून काँग्रेसीचे हेर आमदार पक्षांतच रावतले काय कितें हें निश्चितपणान सांगपाक शकना अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान म्हटलां। तरीकय आशिल्ले आमदार पक्ष सोडून वचचे नात अशी आस्त ताका आसा। तशी बीजेपीन सद्या गोंयांत पॅकेज केल्ली आसा आनी ते खुबशा आमदारांक अप्रोच जाता, इन्क्लुडींग आमच्या आमदारांक, आनी ती पॅकेजी बरी पॅकेज हें केल्ली आसता। पॅकेज ए अशी केल्यार जो आमदार फुडपाक सोदता ताका डायरेक्ट 40 crores आनीक प्लस 5 कोटी आपल्या वर्करांक थंड करपाक। त्या भायर इलेक्शनाक तेजो खर्च आनी इलेक्ट जाले जाल्यार चॅरमॅनशीप, ताका मंत्रीपद ना। हो पॅकेज ए। मागीर तागेली दुसरी पॅकेज आसा, पॅकेज 2, जाका पॅकेज बी म्हणटा आमी। ती पॅकेज 20 crores प्लस 5 crores वर्करांक थंड करपाक आनीक इलेक्शनाक खर्च आनी इलेक्ट जातकर मिनिस्ट्री। आनी तिसरी पॅकेज केल्या। ही पॅकेज तेणी जी पयली गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक केल्ली VRS, ती पॅकेज तेणी परत आमदारांक केल्ली आसा की ती पॅकेजीक अमावंट 60 crores 60 crores दिवपाचे ताका, आनी वर्करांक बी थंड करपा आनी कांय पयशे ना, आनी तेणें राजकारणांतल्यान कुशीक सरपाचें। ते परत तिकेट बी मागप ना, कॉर्पोरेशन ना, कांय ना। ही डायरेक्ट 60 crores। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।